Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. प्रोकास्नेच्या पुस्तकावेलें वाचप. एकलो देवदूत मुजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीण जाल्या ती होकोल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांतल्यान देवा सोरशिलें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन भरोन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणकापुरी आनी एका सूर्याकांत गोमेदावरी तें चोकचोकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवोंटे. दर एक दारवोंटो एक देवदूत राखतालो. दारवोंट्याचेर इस्रायेलाच्या पुता धुवांच्या 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवोंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवोंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजे राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक खऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा.
जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाचे सोमुर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाझारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानाएलान ताका म्हणलें, नाझारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानाएलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली. ताचे सोवें कसलेंच भासखोळपण ना. नातानाएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानाएलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्यावन ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, सोर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तूं भावार्थ दवरताय. जुवांव 1:50. नियाळाक आदार. भाग्यवंत बार्तोलोमेवाक नातानाएल हेवूय नांवान आमी वळखता. प्रवाद्यांनी भाकीत केलोलें तांकां तारोक मेळटलो. तो तांकां मेळ्ळा अशें फिलिपान ताका सांगलोलें. बार्तोलोमेव पयलो दुबावलो आनी प्रस्न विचारलो. नाझारेतांतलें कितें तरी बरें येवंक शकता? पूण आपल्या दुबावाक लागून ताणें आपलें काळीज जेजूक अणभवूंक बंद करूंक ना. तो जेजूक मेळूंक आयलो. भावार्थ धाकटुल्या वस्तूंनी सुरू जाता आनी व्हड प्रकाशनेंतल्यान फुडें वेता. बार्तोलोमेवाक जेजू खासगी अणभवांत मेळ्ळो आनी ताका एक खेरीत तरेच्या भावार्थाचें पयण जें देवाची मोहिमा दाखयता आनी मनशाच्या मनांत ताचो थार घेवंक जायना तसली गोवाय जावंक मेळटा. बार्तोलोमेवा पोरी आमी जेजूचेर जायते पावटी दुबाव दवरला आसतलो. आमचे मदलीं जायतीं जाणां जेजूचो खास अणभव घेवन जिवितांत फुडें गेल्यात. दर एक मागणें जिविताची झोडाय, कुरपेची घोडी एक आमंत्रण. आमकां जेजूचेर खोल विस्वास दवरूंक भावार्थ एका पयणाचो शेवट न्हय, पूण देवाची व्हड व्हड विस्मितां पळयोवपाची सुरवात. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.